Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. पावसाचो नॅशनल गेम्साचेर परिणाम ग्राउंड उदकापना. आज लास्ट डे खेळपाचो फाल्यां क्लोजिंग सेरेमनी आमी पार्किंग लॉटान जे एंट्री मारता सगळे एथलीट्स थंयसर जो ओपन ग्राउंड आसलो तेजी पावस रातभर पावस पडून कितें हालत जाल्यार तुमी पळोवंक शकता. नॅशनल गेम्साचो भायर जेन्ना एथलीट्स एंट्री मारता भितर स्टेडियमान हँगरान जेन्ना ती भायली एरिया ती फूल पावसान उडलेली सद्याक आमी हांगा चिखले मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर आसा आनी आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा रातचो पावस पडून आयज हांगा अख्खे पुलाचेर ग्रावंडाचेर सगळें उदक भरिल्लें आसा. एका ग्रावंडाचेर सद्याक तरी उदक भरिल्लें आसा. हांव आतां फातोड्डा स्टेडियमा लागीं आसा आनी हांगासर स्टेडियमार नॅशनल गेम्स चालू आसात. थंय आतां अकस्मात पडलेल्या पावसान हांगासर 12 ब्रेस्तार आनी 13 सुकरार जाल्यात. हे पावसाचें उदक टेंटान गेलां, तांच्या कुजिनान गेलां आनी सगळें हांगासर उदक भरोन उरलेलें आसा. सध्या आसा पेडे ग्राउंड आनी जे किचन आसा हांगासर तेच्या फाटसून काल राती व्हडलो पावस पडलेल्या कारणान हांगा उदक भरलें आनी हांगासर सगळे मॅच चल्ले आसा. पार्किंग लॉटांचो चिखल जाला तो पावसाक लागून आनी थंयसर तो चिखल जाल्ल्या कारणान जे कोण ट्रॅव्हल करून हांगासर येता बायक घेवन आनी ते बायक घेवन येता तांकां खूब त्रास जाता. काल जो पावस पडला त्या हिशोबान सगळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर हांगासर सगळे कडेन उदक जाल्लें आसा. तेंचे जे जनरेटर आहा ते उदकापोरा गेल्ले आसा पण लायटीक लागून कांयच इशू ना. फक्त काही 2 स्क्रीन तांच्यो बंद आसा पण खोखो जो स्पोर्ट्समॅन आहा तो सकाळच्यान स्मूथली चालू आसा. मंत्री गोविंद म्हणटा सिच्युएशन बऱ्या रितीन हँडल जालें. आज गोंय सरकारान परत एकदा प्रूव करून दाखयलेले आसात की ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो आसात यू हॅव दॅट पोटेन्शियल to tackle each and every situation. डेफिनेटली लोकांक असो त्रास काय झाले ना कारण हो पावस पडप हे आमच्या हातान नाशिल्लो. इट इज अ नॅचरल कॉल. तरी आसतना त्यांचे एप्रिशिएशन इतलो पावस पडून सुद्धा ज्या तरेन गोंय सरकारान द सिच्युएशन अंडर कंट्रोल हाडलें त्या बद्दल वी आर व्हेरी थँकफूल टू यू. हे शब्द आज बरेचशा एथलीट्सांनी आणि त्यांचे हायली क्वॉलिफाईड प्लेयर्सांनी आज आमकां एप्रिशिएशन दिलें. उटंगार पावसाच्या फाटभुंयेर नरकासूर फुगले. पावसाची लक्षणां आसलेली दिसता काळोख केल्लो म्हणून आमी दापून दवरलेलो आनी देडांक आमचें काम काबार करून आमी घरा बीन गेले. थंय सकाळी फुडें 4-4:30 सुमारान पावस भरपूर सगळो भिजलो. कापेत घातलेली सुद्दां की पिड्डे जाली भिनली. बेश्टी वाट लागली पावस येवन आनी मागीर आमी रुपट्या कडेन येयले. मागीर हेंच्यांनी भुरग्यांनी थोडे आसले हांगा पळय ते हांगा मागीर धांपले. थोडे उरलेले न्हू चड पावस येयलो म्हणून भिजले. कारापूर साखळे एका लॉन्ड्रीचेर वीज पडल्या. अकस्मात 7:30 सुमार थंय एक आवाज जालो ढम्म करून. तो म्हाजो फॅन आहा त्या फॅना कडसून सकयल फ्लेम येयली ती पयली हांवें आनी उठून भायर येवन पळयता जाल्यार हांगासर हें फुटलां. भायर वायर जळपाक लागली. वयर वचपाक म्हाका भंय दिसंक लागलो. हांव वचोंक ना वयर. सगळें निबावल्या उपरांत मागीर वयर वचून पळय जाल्यार माडाचेर वीज पडल्या आनी थंय वारो बी सारको मेल्ट जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.